प्रितीच्या भाव भयणींनो, तुमकां सगल्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज सोमार आनी आयचें शिवर्तमान जावन आसा जुवाची 14वी चीट 6 ते 14 पर्यंत. आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकोया. जेजून ताका अशी जाप दिली, वाट सोत आनी जिवीत हांवूच. कोणूच बापाशी वचोना गोगोर म्हजे वरवीं. तुमकां म्हजी वळख आसली जाल्यार म्हज्या बापाचीय वळख तुमकां आसतो आसली. आतांच्यान तुमी ताका वळखता आनी तुमी ताका देखता. फिलिपान ताका म्हणलें, सोमिया, आमकां बाप दाखय, इतलेंच आमकां पुरो. जेजून ताका प्रतिपाल केलो, फिलीप, इतलो वेळ तुमचे सांगाती आसा आनी अजून तुमी म्हाका वळखूंक ना. जी कोण म्हाका पळयतात ती म्हज्या बापाक पळयतात. तर आमकां बाप दाखय अशें तुज्यान कशें म्हणूं येता. हांव बापा सोय आसा आनी बाप म्हजे सोय आसा म्हूण तुका भावार्थ ना. जें कितें हांव तुमकां सांगता तें हांव म्हजेच कुस्तुंगी उलयना, पूण म्हजे सोवें आसा तो बाप आपली कर्तूत करीत आसा. म्हजेर भावार्थ दवरात. हांव बापा सोवें आसा आनी बाप म्हजे सोवें आसा. कर्तुत्वाक लागून तरी भावार्थ दवरात. खरेंच हांव तुमकां सोप तें सांगता, जी कोण म्हजेर भावार्थ ती हांव करता ती कर्तुत्वां पुनूय करतेली, तांचे परस श्रेश्ठ कर्तुत्वां करतेली, कित्याक हांव बापाशी. तुमी म्हज्या नांवान मागशात तितलें हांव करता आनी अशी तुका सोवें बापाक महिमा मेळटली. तुमी कितेंय म्हजे नांवी मागशात जाल्यार हांव तें करतलों. प्रितीच्या भाव भयणींनो, आयज इग्रोज मात परब कोत्ता सांत फिलिपाची. सांत फिलीप जावन आहलो एक जेजूचो शिस. आनी आयज फिलीप जेजूक एक प्रश्न विचारता. म्हणटा, सोम्या, आमकां बाप दाखय, इतलेंच आमकां पुरो. परतून वाचता, हो जावन आसा एक सांत आनी आयज आमी ताजी परब कोत्ता. तो जावन आसलो जेजूचो एक शिस आनी आयज तो जेजू कितें विचारता. सोम्या म्हणटा, आमकां बाप दाखय, इतलेंच आमकां पुरो. आनी जेजू ताका कितें म्हणटा, फिलीप, इतलो वेळ तुमचे सांगाती आसा आनी आजून तुवें म्हाका वळखूंक ना. जीं कोण म्हाका पळयतात तीं म्हज्या बापाक पळयतात. जीं कोण म्हाका पळयतात तीं म्हज्या बापाक पळयतात. भाव भयणींनो, आयज जेन्ना हें शिवर्तमान आमी आयकता, आमी आयज परब कोत्ता ह्या सांत फिलिपाची. आमी इतले फावटी हें देवाचें उतर परतून आयकलां जायत, कित्याक एक सुमान जालो हेंच शिवर्तमान आमी वाचलां. आनी वर्साच्या वर्सा आमी हें शिवर्तमान ह्या सांताच्या दिसा आमी वाचता. सांत फिलिपाच्या फेस्ता दिसा जेन्ना आमी परब कोत्ता तेन्ना हें देवाचें शिवर्तमान आमी वाचता. आनी आयज जेजू कितें म्हणटा फिलिपाक, फिलीप, इतलो वेळ तुमचे सांगाती आसा आनी आजुनूय तूं म्हाका वळखना. भाव भयणींनो, हो प्रश्न आयज जेजू तुका आनी म्हाका विचारता. इतलो वेळ, इतलीं वर्सां, इतले म्हयने, इतले सुमान, इतले दीस तुमी देवाचें उतर आयकतात आनी आजुनूय म्हाका तुमी वळखोंक ना. भाव भयणींनो, हें देवाचें उतर जेन्ना आमी आयकता, जेन्ना आमी देवाचे उतराचेर आमी नियाल कोत्ता, जेन्ना खरेंच हें देवाचें उतर आमी आमच्या काळजान धरून तें आमी पाळटा, तेन्नाच की आमच्यान म्हूण येता की आमी जेजू खरेंच वळखता, आमी बापाक पळयला. कित्याक भाव भयणींनो, जेन्ना आमी देवाचें उतर पाळटा
त्या उतर नियाळ कोत्ता दिसपट्ट्या जिवितान तें देवाचें उतर आमच्या तोंडाचेर आसा, आमच्या मनान आसा, आमच्या काळजान आसा. तेन्नाच आमकां ओळख मेळटा ह्या जेजूची, ओळख मेळटा स्वर्गीच्या बापाची. आनी भाव भयणीनो, हो देवाचो मोग आमी खंय आपणायता. आमी जेन्ना आमी मनशां आसा, कोणाक दुसऱ्यांक मोग दाखोवंक जाय जाल्यार आमी ताका कितें जेवण व्हरता, ताका कितें बरें दिता, आमी ताका एक इनाम दिता, ताका ताच्या बड्डेया दिसा ताका हॅपी बर्थडे कोत्ता, ताका एक प्रेझेंट दिता. आनी ह्या दिसांनी इग्रोज मातेन आमी क्रिस्तांव म्हणटा, आमी कोणाचो संबंद धरीत जाल्यार कोणाकूय ताका कडेन जेवण धाडलें, कितें बिबीक धाडलें, कितें बरें धादोसपणान धाडलें, आमी तांचे आमीक जाता, कित्याक तो लोक आमकां कितें बरें कोत्ता म्हणून. पूण भाव भयणीनो, हो देव ज्या आपल्या पुताक धाडलो ह्या संवसारान, तो जेन्ना आमचो मोग करता, तो आमकां जेवण धाडटा, तो आमकां बिबीक दिता, तो आमकां सगळें धादोसपण दिता. फकत आमीच मनशां आमी दुसऱ्या लोकांक बरो मोग दाखयता. भाव भयणीनो, देवान आपल्या एकल्याच पुताक ह्या संवसारान धाडलो. जेजू खुर्सार आमचे पासत मेलो, ही पोत्तून आमी आयकता. जेजू खुर्सार मेलो, तो पुनरुज्जन जालो, पास्कांची परब जाली, आमी पास्कां दिसा ही तांतयां आमी भुरग्यांक सोंगली दिली इस्टर एग म्हणून. आतां आमी पवित्र आत्म्याचो जी परब कोत्तेले हांव, पेंटकॉस्ट म्हणून त्याची परब कोत्तेले हांव. आनी आमी समजता की परबो कोत्ता, ही परब येता, वर्साच्या वर्सा ह्यो परबो कोत्ता आमी. पूण खरेंच आमी ह्या जेजूक वळखता, खरेंच हो पवित्र आत्मो आमचे भितर आसा, खरेंच हें देवाच्या उतराक आमी आमच्या काळजान धरून तें नियाळ करून आमी दिसपट्ट्या जिवीन पाळटा. खरेंच जेजून आमकां म्हणूंक जाता, खरेंच हांव तुमकां वळखता आनी तुमी म्हाका वळखतात. भाव भयणीनो, जेन्ना देवाच्या उतराचेर आमी नियाळ करिना, ताजें उतर आमी पाळिना, हें आमचें फकत आमी फकत धर्म करता, आमी फकत देवस्पण करता, पूण आमकां केन्नाच देवाचें बरें फावो जायना. देखून भाव भयणीनो, गरज आमकां आयज जेन्ना जेजू फिलिपाक सांगता, तो म्हणटा, फिलीप, इतलो वेळ तुमचे सांगाती आसून आजुनूय तूं म्हाका वळखनाय. आनी हो जो प्रश्न जेजू आमकां एकल्याक विचारता, तो म्हणटा, तुमी म्हजें उतर इतले दीस आयकोन, इतले म्हयने आयकोन, इतलीं वर्सां आयकोन, इतले शर्माव दिवन, इतले शर्माव आयकोन आजुनूय तुमी म्हाका वळखनात. हें वायरस जे चलता ताचेर तुमकां इतली भिरांत पडल्या, इतलो लोक जो भायर पडटा. आनी भाव भयणीनो, हो जो वायरस आयला आनी हो जो वायरस लोकांक काबार करता, हो फकत थोड्या लोकांक करिना, तो सगल्यांक करता. तो ल्हान व्हड पाद्रींक माद्रींक सगल्यांक उडयता. कित्याक हो प्रश्न आमी विचारूंक जाय. खरेंच आमी ह्या जेजूक वळखता. भाव भयणीनो, गरज आमकां जेन्ना देवाच्या उतराचेर आमी नियाळ करता, जेजूक आमी वळखता, जाणो की आमी जेजून सगळे कश्ट आमचे घेतल्या, सगळे आमची पीळ घेतल्या, आमकां कसलीच भिरांत आहा. आनी ताणें आमकां पेकोणी दिल्या, आमी म्हणटा ताच्या गायांनी आमकां पेकोणी मेवली. पूण आमी खरेंच ही पेकोणी आपणायता, फकत आमी बोब मारता, जेजू म्हाका बरो कर, जेजू वायरस पवर, जेजू कितें तरी कर. ताणें सगळें केलां, पूण आमी ताचेर उतराचेर भावट दवरता. परतून आमी भिकाऱ्या भाशेन देवा कडेन येता आनी म्हणटात, म्हाका हें दी, तें दी, म्हाका हें कर, तें कर, म्हजें दुयेंस वर, म्हाका बरी सावूत दी. कित्याक आमी आजुनूय जेजूक वळखना, ताचें उतर आमी आजुनूय ताच्या उतराची सजमणूय मेळोंक ना. देखून भाव भयणीनो, आयज जेन्ना जेजू हो प्रश्न फिलिपिकाक विचारता, तो एकल्याक आमकां विचारता, आनी आमचो जबाब कितें, तेच जबाब दिवया आमी. जेजू म्हाका बरो कर, आमी म्हणटा, जेजू आयज आमी थाराय घेता, आमी निश्चय करता की तुज्या उतराचेर आमी नियाळ करतले, हें उतर आमी पाळटले, भावार्थान जें तुवें घडलां हें आमी आपणायतले. आनी भाव भयणीनो, गरज आमकां ह्या उतराचेर नियाळ करून हें आमचें जिविताच्या उतरा प्रमाणे चलोवंक. आनी खरेंच हें सगळें बरें जिवीत जेन्ना सगळें वायट चलता, तरी आमकां ती देवाची पदवी आनी देवाची मोहिमा आमी पळोवंक आमी आयजतान फुडें सरोया. तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दिसा आवडेता. आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातून तुमकां सगल्यांक आमच्या सर्गीच्या बापाचो, आमच्या सर्वंडारा जेजूचो आनी पवित्र आत्म्याचो एक बरो दीस तुमकां सगल्यांक हांव आवडयतां.